because it is not as per his. It is not as per his council credentials. It is he has if you had to amend it and you had to put it again in before the council meeting. That I will take care. Yes, arrogance. Yeah, municipality arrogance. Yeah. Malbatanlan तांका instruction येता. कळला? तू एरोगस म्हणून तू म्हण किती आज प्रूफ दाखवला पाहिजे. मडगावचे सगळे लोक धामणेश्वर लागत आहे. प्रूफ दाखवला पाहिजे. म्हणजे तू प्रूफ दाखवले ते तू हे मनमानी तुम लोकांना सगळे लोक रिकव्हरी करना वॉटर लागायचे रिकव्हरी सगळे लोक सावे बुद्धीने धामणेश्वर शिरक लागत आहे आणि सावे बुद्धीने लागत आहे. त्या आमदार भाई तू मुझे बोले चॅलेंज मारता तू त्या आमदारावर तू असेलो मार्केट आहे रेट लायन चॅलेंज मारता मार्केट येताना तुम्ही येता समजला की काँग्रेसीत तू असेलो बरे बरोबर असेलो तुझ बरोबर पत्राच्या 2 फाटी मारता बरे तू किती ऍडमिशन केला 15 वर्ष झाले 15 वर्ष झाले 15 वर्ष झाले 15 वर्ष झाले 25 हामी आणि 2010 खबर करता मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ 10 मिनट में कॉल करता हूँ थोड़ा बिजी टॅक्स पेयर दुखला आमकां दुखला न्हू आनी आमी हेज्या पयलीं तांकां तुमच्या काय एक्झॅक्टली वर्ल्ड मोठ्या झाल्या इंगारान दिला आमी तिंग रावतले ही मुनपाल्ली नांव हिंग बरयलें मुनपाल्ली तें नांव तुमी पयलीं सद्या आमी सांगपाक सोदता मडगांवचो आमदार कळ्ळा पुलिसां यूज करता एक पिसफूल प्रोटेस्ट म्युनिसिपालिटी मुखार जावना जावपाक आनी तांची पातकां तांचे जे फ्रॉड आहा ते लोकां मुखार ना येवपा खातीर पुलिसां यूज करता आनी आमकां हिंगा प्रोटेस्ट करपाक दिना ही पॉलिसी लॉजेची गजाल आनी आमी कंडेम करता कित्याक हेज्या पयलीं 1000 प्रोटेस्ट जाले हांगा पूण पुलीस केन्ना येवना आनी लोकांक भायर काडूना लॉस दिसता आमकां की इवन पुलीस ह्या दबावाचेर हें करता तांचे आयकता पळय हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कित्याक फोटींग पॉयंट चल्ल्या सामकें महा फोटींग पॉयंट एक म्हणल्यार 27 फेब्रुवारी ह्या दिसाक कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली आनी कावन्सिल मिटींगेक डिसिजन जाल्लें की फक्त 10 ते 15% हें वाडयतलें म्हण फीज आहा ते वाडयतले म्हण ट्रान्सफर फी म्हण नाका ट्रेड लायसन्स फी म्हण नाका सायनबोर्ड फी म्हण नाका सबात जे फीज आशिल्ले ते 10 ते 15% वाडयतले म्हण आनी हें आमी म्हणना तुमच्या चॅनलाचेर सगळ्यांच्या चॅनलाचेर एक व्हिडिओ आसा ऑलरेडी चेअरपर्सन म्हणटा तो वयल्यान ताजे मुखार वयता सांगता कितें आमकां नाका आशिल्लें 50% 60% वाडोवन लोकांक भरमसाट वाडले अशें म्हण लोकांक कंप्लेन करपाक नाका आशिल्लें म्हण आमी फक्त 10 आनी ते 15% वाडयला लोकांक बर्डन ना करपा खातीर पूण ताजे उपरांत मडगांवच्या आमदाराचे आमचे जे आरोप घालपाक पडटा मडगांवच्या आमदारा हेजेर ती एंटायर हेच फीज स्ट्रक्चरूच चेंज जाली आनी 10 ते 15%चे एकूय वाड नाशिल्ली मिनिमम आहले ते 66% आनी मॅक्सिमम 550% सुद्दां इतले वाडला जाल्यार हो पयलीं फ्रॉड कित्याक तांणी मिनिट्स मॅनिपुलेट केला मिनिट्स टेम्पर केला ताजे उपरांत कितलेशे कावन्सिलरान मेमोरेंडम सुद्दां दिला की हे आमी हे भाशेन डिसिजन घेवना फक्त 10 ते 15%चे डिसिजन आशिल्लें मेमोरेंडम डील उपरांत सुद्दां हे इम्प्लिमेंट केला 1 तारखे साकून 2 तारखे पासून कलेक्शन सुरवात जाल्ल्या सो दुसरें आतां ते सांगताले की सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलांक रेट्स उबेज आसा फक्त मडगांव कमी आशिल्ली ताका लागून आमी वाडयले म्हणटा एक गजाल आतां हे पेन्जिमचे एक ट्रेड लायसन्स मेळ्ळा आमकां इट्स अ गार्मेंट शॉप ताजो ट्रेड लायसन्स 1477 आसा आनी हांगा कितले तो सांगता 2500 म्हणटा मिनिमम 21 स्क्वेअर मिटर आसल्यार 4000 सायन बोर्ड 4 स्क्वेअर मिटराच्या सायन बोर्डाक पडटा 2080 रुपीज 2080 हांगा कितले 4500 कित्याक 1500 पर स्क्वेअर मिटर आनी मागीर 1000 वाडला सो इतले प्रमाणान हेंग वाडयता इतले प्रमाणान लोकांक लुटपा सोदता हे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी मडगांवचो आमदार आनी वयल्यान तो सांगता की लोक हॅपी आहा म्हण इतली वाडयता तेन्ना लोक कशे हॅपी आहा जातलो तूं यो आनी सांग मरे आमकां कित्या खातीर लोक हॅपी आहा ते दुसरे चेअरपर्सन म्हणटा इवन कावन्सिल मिटींग म्हणटा कावन्सिल मिटींगार मिसगायड केला की 15-16 वर्स जालें म्हणटा केन्ना वाडोवंकच ना पण ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेड लायसन्स जे कोण भरताले पळय कितल्या लोकांनी आमकां रिसीट दिल्ले आहा
प्रत्येक 2 वर्सां ना 1 वर्साक 2 वर्सां जाल्यार 20% वाडटाले आनी 1 वर्सा जाल्यार 10% वाडून सिस्टमांतल्यानूच तांकां बिल येतालें आनी लोक फारीक करीत आशिल्ले. आनी कशें तो सुमार सांगपाक शकता इतली फोटी कित्याक मारता तुमी? तुमच्याच कावन्सिलांतल्यान तांकां एवरी इयर 10% एक्स्ट्रा लावन त्या लोकांक तुमी भरपा लायता आनी तुमी सांगता की 15-16 वर्सां जालीं वाडोवंक ना म्हणून. ही फोटींग पडनी. पर इयर वाडटाले. पर इयर वाडटा पळय रिसीट आहा आमचे कडेन. रिसीट आहा पर इयराचे सगळ्यांक पे केल्ले आहा 10% इन्क्रीज जावन. इतली चोरपा उठल्या तुमी इतली लोकां हें करपा गेल्या. सो हेजेर आमी निशेध करपाक हांगा येयला. आमी डिमांड करता की इमिजिएटली हें स्टॉप करचें आनी जितल्या लोकांक हे फाटले 5-6 दीस ज्या लोकां कडेन एक्स्ट्रा पयशे घेतल्या त्या लोकांक हें गेल्या कितें म्हणटा ते टॅक्स ट्रेड लायसन्स फारीक केलें तेंक बाबड्या जाणां खबर नाशिल्ली प्रोटेस्ट चलता म्हण. आनी हिशोब करा एक 3000 एवरेज धरया. 3000 एवरेजाचे सपोज 1000 लोकांक सपोज हें केलें पेमेंट केल्लो कितले जाले 10 लाख जाता आशिल्ले. 10 लाख येयल्या तुमकां म्हणल्यार तुमी चिंतात की this is just the beginning of the civil disobedience movement. हाजे उपरांत तुमकां कळटलें कोण कितले पडटा ते. इतली वाडोवनय बी तुमकां इतले कमी जाला समजला. सो हेजेर आमी हें करता डिमांड करता की इमिजिएटली तो रोल बॅक करचो कित्याक इट इज अ फ्रॉड. आनी हाजे मुखार आतां आमी एक शॉपवालो ट्रेड जो लायसन्स फारीक करता तो इंडिविज्युअल लेटर दितलो की वी आर रिफ्युजिंग टू पे म्हणून. आनी कित्याक लागून बिकॉज इट इज नॉट एज पर द काउन्सिल रेजोल्युशन. काउन्सिल मिटींग इम्प्लिमेंट केला न्ही कशें आतां हें करपाक? इम्प्लिमेंट फर्स्ट केला कन्फर्म जाले मिनिट्स कन्फर्म जाल्यार सपोज तुवें रेजोल्युशन घेतला 10 to 15% आनी आतां तूं सपोज वाडयता तूं परतून घाल मिटिंगेक परतून घाल. आमकांय चोवपा जाय कोण काउन्सिलर सपोर्ट करता ते इतली वाडयचेर. यू हॅव टू सपोज यू आर अमेंडिंग युअर रेजोल्युशन यू हॅव टू पुट इट बॅक इन द काउन्सिल. You cannot deviate from the resolution that is taken. हे फ्रॉड चलता हे मायनिंग न्ही मायनिंगा फ्रॉड चलता ते भाशेन आतां हांगा पकडपाक लागले हाय लोकांच्या बोल्सां. आमचे डायरेक्ट आरोप हे आरोप करच पडटा. केस शूड बी रजिस्टर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आज प्रोटेस्ट आहलो न्हू सो आमचे मुनपाले दारान रावले. सो आमकां पुलिसान तुलसीदास नायकान आमकां काडले. सो हांव म्हणटा तुलसीदास नायक आमगे PI बाबा कसली दबावाचेर तुवें आमकां सायडीन काडटा. म्युन्सिपालिटी दारान रावन इतले लोक प्रोटेस्ट करतालो केन्ना कोणाक काडूं ना. सो आमकां काडले आनी हे सायडीन हाडले हिंगच्या रावन प्रोटेस्ट करूया म्हणून. सो हे सारकें इतल्या कामां लागून इतले दबावाचें येवप सारकें न्हू पुलिसांनी. आमी कोण गुंडा आमी कोण टेररिस्ट आमी मार्गांव आमी टॅक्स पेयर हिंगाचे आमगे वाडला म्हूण आमी येयल्या. हे चेअरपर्सनान आनी दिगंबरान ही फोटींग कोण केलें आमी येयले आमी कित्याक आयले रस्त्याचेर. आमकां रस्त्याचेर हाडपाक कारण कोण तुमी. आनी आमी रस्त्यार प्रोटेस्ट करपाक तितली खास ना. सो हे जाता तितले बेगीन देंवपाचें आनी हांव डिमांड करता चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर जाता तितले बेगीन ते खुर्चे वयलो देंवपाचो. कित्याक जे दिसा ते खुर्चेर चोडला त्या दिसाच्यान हिंगा म्युन्सिपालिटी सगळी करप्शन बुडल्या. पयलें ना जाल्यार 50,000 मागीर जॉब स्कॅम जाले मागीर ताणें 17 लाख काडले पण योगेश शेटकर म्हणून ताणें चोरले. वयल्यार तोच योगेश शेटकर फेक सॅलरी सर्टिफिकेट लावन बँकांतल्यान तो लोन काडपाक प्रयत्न केलो. फेक सर्टिफिकेट आजू पासून तो चेअरपर्सन अगदी बरो आहा. ताणें एक्चुअली म्हणजे भाशेन ताणें देंवपा जाल्ले मोरल ग्राउंडाचेर पूण ताका मोरल आनी मोरलिटी म्हणटा मिनींग खबर ना. तो एक सारको तुडपुटला आनी थिंग बसला. आज साल ताका ते पळय येता न्हू सकयल्यान पळय येता बॅगां तेजे आज साल ताका. आनी कोण जाल्यार ह्या टायमार देंवतालो इतली करप्शन ते कित्याक दवरला दिगंबरान ते म्हाका सजमना म्हाका सजमना. आनी तो आतां क्रेटा बिटा म्हणटी गव्हर्मेंटाचेर घेतली होती प्रॉब्लम घेतली तांकां मॅड सोडाचेर घेतली होती. सो तेणें तो म्हणटा आपल्यान हें काम केलां तें काम केलां संसड्यार केलां. संसड्यार दोगां उजो पेट्टा मरे तो आज तेंच्यान कितले फावट उजो पेटलो. आनी पयर संसड्यार पासून पयले पावसा पासून कितली प्रॉब्लम जाले पूण चेअरपर्सन ना थिंगा. चेअरपर्सनान पयलीं उबे आसपाक आहलो थिंगा एकलो आहलो चेअरपर्सन काउन्सिलर कामिलो बारेटो बाकी काउन्सिलर खंय गेले. जेन्ना मोव मेट तेन्ना तुमी सगळे एक जाताय मरे. चेअरपर्सन पयलीं आसपाक जाय. चेअरपर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी हे 3 कॉन्स्टिट्यूटलो तूं चेअरपर्सन जेन्ना कितें पाड जाता थिंगा तूं येयना बरें जाता थिंगा आपल्यान केलें. आज पासून तुवें कितें बरें केलां आमकां दाखोवचें. आनी हें वाडोवन पळय इतली टॅक्स वाडयलां ट्रेड लायसन्साचें तें तुवें आमकां मडगांवकारांक जावं आमगे कोण फातोड्डा जावं कुडतरी तांकां सगळ्या लोकांक तुवें त्रासान घायले. हिंग पळय करप्शन जाल्लें आहा ते पयशे रिकवर करपाक आनी करप्शन जालां पयशे रिकवर करपाक एकल्या भितर गायलो. बाकी तेणें पळय कोणा नांव दिल्ली आज पासून तेंचेर इन्क्वायरी जाल्या नांव दिलें पुलिशींक पूण आज पासून तें कोण कांय भितर गायलें नाही. हे आमगेले मडगांवचो आमदार हे सगळे आपल्यागे वोट बँक हिंग पॉलिटिक्स करता. खंयचे कडेन वोट बँक पॉलिटिक्स करप न्हू. हें जाता तितले बेगीन तेणें देंवपा जाय. हें म्हाका लागता कितें म्हाका लागता म्हूण हांव येयलां.
ना जाल्यार कितें करतलो ना जाल्यार कितें आसतलें तुमचें ना जाल्यार आमचे चालू असले न्हू येतले न्हू आमी तशें कितें येवपाक करपाचें काम जावचें ना हेजे मुखार हांव आसतना तें जावचें ना हांव तांकां सांगलां कोण तुमच्या 5 जाण या कितें आसता म्हणजे म्हाका प्रॉब्लेम ना आयकून पळय कोणी एग्लेशन करता कितें करता म्हजो कायदो मरे तांचें आयकून घेवपाचें तांचें आयकून घेवपाचें म्हजो कायदो न्ही हांवें कोणा धांवडेल ना धांवडपाचो कोणाक तुमी चॅलेंज करता हांवें कोणा धांवडेलो म्हणून सांगता सांगा मरे तुमकां दिसता रिपोर्टरान हांवें केन्ना कोणा धांवडेला बाय हाड फर्स्ट डे 14 लाख 9.5 लाख टॅक्स उरलेले ट्रेड सेकंड डे 14 लाख गेल्यार 5.5 लाख ट्रेड बाकीचे टॅक्स थर्ड डे 7.5 लाख बाकीचे 14तले 15.5 ट्रेड फक्त कालचे म्हाका डिटेल मेळूना कोणेच ट्रेड कशें वाडयलां कितें म्हणल्यार आज हांव सकाळीं परते सगळे ऑफिसांत हांव 9:30 ऑफिसांत येयल्लो 9:30 आनी सगळे ऑफिसरांक हांव घेवन बसलो सगळे ऑफिसरांक हांवें परतो ग्लान्स मारलो हाजे पयलीं 300-350% ट्रेड वाडयल्ली कडेन आसा एक खंयचे तरी 2 कंपोनंट तरी 75 250 रुपीसा वयल्यान 1000 केल्ले कडेन आसा दॅट इज म्हणजे 3% कितें वाडयल्ले कडेन आसा तो आतां आमी वाडतो तोच आमी ताचे पेक्षा कमी कमी वाडयलो अशे कितलेशेच कंपोनंट आसा 12 वर्सां जालीं वाडून आशिल्लो 12 वर्सां कोणाचेर इनजस्टीस करपाक आमी ट्रेड कशें वाडयलां कॅटेगरी वायज वाडयलां कॅटेगरी पयलीं कॅटेगरी नाशिल्ल्यो 10-15 स्क्वेअर मिटर शॉप आसा ताका 1800 रुपया ट्रेड आशिल्लें आनी 50 आनी 200 स्क्वेअर मिटर ताकाय 1850 ट्रेड लेसन 850 आशिल्लें सो आमी त्यो कॅटेगरी केल्या अप टू 20 स्क्वेअर मिटर 2500 अप टू 22 4000 केलं 22 to 57 4000 केल्या 100 to अबाव ताका आमचे 5 का 6000 कॅटेगरी केल्या सॉरी विशाल मेगामार्ट बारीकसो मिलिंद नायक म्हणून तेगेले शॉप आसा 16 स्क्वेअर मिटराचें ताका 2,500 रुपया 1800 रुपया आनी विशाल मार्ट हें आसा ताका 1800 रुपया जावंक शकता तुमी सांगा तो डॉक्युमेंट दाखव रे डॉक्युमेंट कसलो डॉक्युमेंट दाखयलो म्हणून तू कंपेअर करता पणजी म्युनिसिपालिटी आणि मार्गांव म्युनिसिपालिटी ते प्रोटेस्टर्स एक डॉक्युमेंट दाखयता इट इज एक्चुअली लेसर दॅन द मार्गांव म्युनिसिपालिटी ते म्हाका खबर ना ते डॉक्युमेंट कितले तांचे डॉक्युमेंट म्हणून हांव वचपाक जाय कितें आहा तांचे डॉक्युमेंट म्हणून हांव वचपाक जाय म्हणून कितें आहा म्हाका मडगांवकाराचें भान ना म्हाका लोकांची कशी चिंता दिसना रे हांवें इतलें केलां तें कोणा खातीर केलां म्हज्या खातीर केलां डेफिनेटली रोल बॅक करपाक प्रश्न So now these protesters also are confident that they want to go to every taxpayer and take some signatory and come to roll back this and all. You are confident that response no to get response bora so you are confident on that. 5 दिवसांमध्ये 70 लाख रुपये आयले म्हणून 70 lakhs भरले मरे 5 दिवसांमध्ये आणि रोल बॅक करपाक